स्थानिक जुआंच्या मरणाची खबर ऐकून जेजू वरे वेंगड सुवातेक गेलो तरी जेजू खंय वेता म्हूण खबर मेळिल्लो लोक जेजूक सोदून वेता. उंड्याचे अचर्यें एका महान गणिताचें पूर्व सूचन जावचें दिसून येता. म्हणजे निमाण्या जेवणार त्या महान गणितांत जेजू आपणाचें मांस आनी रगत दिवचो आसा आनी हाची निशाणी म्हणले परी तो लोकांक उंड्या मासलेन दादोशी करता. अरण्यांत मोइजेन मान दिवन आपल्या लोकांची भूक थांबयल्लें घडीत जेजून लोकांक वरे विंगड सुवातेर उंड्याच्या अचर्यान भूक थांबयल्ल्याक ताळ पडता. सर्वाच्याकी चड कर्ण जेजू कसलीच शिकोवन दिल्ले विशीं हांगासर आमी वाचिना वा आयकना. सुवातेगार व्हड लोकां जमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली म्हणून मात्र म्हणटा. पूण हीच जेजूची वर्ती शिकोवन जावंक पावता. तांच्या लागीं खावंक कांय ना म्हणल्या शिसांक तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया म्हणून उंड्याच्या अचर्याक जेजू सुरवात करता. हांगासर वर्ती शिकोवन आसा. जेजूचें कळवळलेलें काळीज एक वर्तें लिसांव आनी शिकोवन. 11व्या अध्यायांत जेजून म्हजे लागचें शिका हांव भळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हणलें आमी आयकलां. आज त्या काळजातावन परत लिसांव उदेता. ताच्या पाटलाव्यांक ताचें कळवळलेलें काळीज आज अचर्या बरीत शिकोवन.